Sorvesporancha mana, Sontosane git gaida, Potvedar boris pauliat, Patoiliam kasolmo, Sogliam korsam koili, Potviam mogaci, Sorvesporancha mana, Sontosane git gaida, Sorvesporancha mana, Sontosane git gaida. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून आंतोनियो फेर्नांडीस बरी भलायकी पासत ही मिसाची भेट भेटयता दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या होनरात तावारीस हाच्या ओतमे पासत देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया मंजुला आल्मेदा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आमची फिरगोजीची 400 वर्सां भरपाक येता तेन्ना आमी करीत भाशेन आमची फिरगोजीची नवी फिरगोज गवळीक सभा तयार जाल्ली आसा ही फिरगोज गवळीक सभेचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आतां ह्या दिसांनी एलिसांवांची तयारी चल्लेली आसा ही एलिसांवां बरे भाशेन जावपाक आमकां बरे ते उमेदवार वेंचून काडून येवपाक आनी सगळ्या लोकांक आमच्या फावो तितली घोटाय कुरपा आनी बळ दी म्हूण मागुया दुडवांचे आशेक वो भिरांतीक वो पदवेक लागून देशाचें पाड घालिना जावं पूण आमच्या देशान लोकशाय सांबाळूंक कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळूंक आमकां बरे ते फुडारी आमच्या बिस्प साहेबान सांगला ते भाशेन आमकां सेक्युलर फुडारी वेंचून काडूंक सगल्यांक कुरपा दी म्हूण मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी हे पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे पासत सगळी आमच्यो चुकी ओळखून घेवन आमी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सर्पविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून कणान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सासणाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा पवित्र इस्नाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमर जीण जोडूंक आमकां तांक दिली तुज्या आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावशें कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप सिरिया आनी सिलिया तावन पावलो देर्बेक आनी उपरांत लिस्ट्राक गेलो थंय तिमोथ नांवाचो एक इश आसलो ताचो आवय बावार्थाक वेंग मारलेली जुदेव बायल आसली पूण ताचो बापूय ग्रीक लिस्ट्रेक आनी इकोनिमांत बावार्थी भाव भयणी ताचे बरें उलयताले पावलून ताका आपणा बराबर व्हरूंक येवजिल्लें थंय
जितोल्यो देवान पासो ताणें ताची सुन्यत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसली. शार भोंवताना जेजुल्याक 2 भुतांनी आनी जाणट्यांनी तारावन घेतलोले. ताची कबड तांणी तांकां दिली आनी ती पालूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा ओदीक आनी ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्ल्यो आनी दिसां दीस तांची सोंकायणी वाडून गेली. देवाचें उतर आजीन परगोत करूंक पवित्र आत्म्या तांकां आदवरले देखून ते फ्रिजिया आनी गालस्त्या प्रांतांनी भोंवले. मिसाचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरूंक बित्यांक वचूंक तांणी चिंतलें. पूण जेजूच्या आत्म्या अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटच मिसांतले भोंवतात तो त्रोसेक गेले आनी एके राती पावलूंक एक दोरशें मेलें. मासादोनियाचे एक मनीस थंय उबो आसलोलो तेका दिश्टी पडलो. तो ताच्या लागीं अशें मागतलो, मासादोनियाक आनी आमकां आदार दी. हें दर्शन पडल्या उपरांत रोखडेच मासादोनाक वचूंक आमी बंदोबस्त केली करूंक तेका शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां ठाव जालें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान म्हणुया. सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सुर्गीदास गावूंक भितर सरात, संतोसां येवन देवा मुखार. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय. तो सांबाळणार विस्वासान या तर ताचे मुखार आमी सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. तो गोवली आनी ताच्या शेल्यो मोयपासान चोरूंक सांबाळलेल्यो ताचे मुखार या. तो आमचो देव आनी ताचो लोक तोची पुरजा. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो मायमोग सासनाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विश्वासी. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्या म्हणटच सुर्गीचे वस्तूचे जाय दी तुमचे ओत्रेक. तोय स्वर्गार क्रिस्त देवाचे उजवेक हाता बसलेलो आसा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास धरात. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय
सांबाळटलीं, पूण हें सगळें म्हजी पासत ती तुमकां करतलीं, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, ल्हानसो नियाळ आमी आयकल्ल्या ह्या देवाच्या उतराचेर किरीत भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेता. आमकां देवान रचल्यात आनी ह्या संवसारांत घातल्यात, म्हणटच आमी संवसारांत आसा. पूण जशें जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, तुमी ह्या संवसारांतले न्हय, पूण ह्या संवसारांत तुमी आतां तुमचें बिराड करतात, व ह्या संवसारांत तुमची यात्रा करतात. यात्रेकार कशे, तेन्ना हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. आनी कित्या पासत वेंचून काडल्यात? ह्या संवसारांत जेजूची खबर व देवाचें शुभ वर्तमान सगल्याक पावोवपाक, एकामेका बराबर वावरूंक. जशें हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, भाग्यून पावलो तो जुदेव, पूण तो मासिदोनियन पावलो तेन्ना ताका ग्रीक लोक मेळ्ळो. आनी तांकांय उतरां, तांकांय जायतें समजता, तांकांय जाणवाय आसा. ह्या पासत ग्रीक लोकां मदलो ताणें आपल्या बराबर वावर करूंक वेंचून काडलो. फरक करूंक ना, डिफरन्सीस करूंक ना, हांव जुदेव तूं ग्रीक, हें ना. पूण संवसारांत बरें हाडूंक व शुभ वर्तमान परगट करूंक सगळे तरेच्या लोकांक बराबर घेवन चलूंक जाय. आनी हेंच भाग्यून पावलून केलें देखून तो वेगवेगळ्या गांवांनी व सगळ्या आपोस्तलांहून चड गांवांनी भाग्यून पावलो. भाव भयणीनो, आमकांय जरी तर वेंचून काडल्यात जाल्यार आदींच शिटकावणी, म्हाका जरी तर ताणें दुमाळो दिला, तुमकांय दितली. दुमाळो जरी तर आमकां आयज दिसती पडटा, आमचे भोंवतणी सवका तो वाडटा, तो दिसती पडटा, व दुसरे कम्युनिटीचे लोक थोड्यो वस्तू समजना तशें दिसता, जाल्यार ताचो जबाबूय जेजून आमकां दिला. हें जाता कित्याक ताणें आजून खऱ्या जिव्या देवाक ओळखून घेवंक ना. पूण जेन्ना ती ह्या जिव्या देवाक ओळखून घेतलीं तेन्ना सगळें सारकें जातलें. आनी ती जिव्या देवाक ओळखून घेतलीं जाल्यार आमची गोवाय गरजेची. देखून आमी तांचे लागीं उलोवप, आमी तांचे लागीं तांचे बराबर जियोवप, आमी तांकां समजोवप आनी आमची समजणी तांकां दिवप गरजेचें जाता. हातूंत जेजू सारकी आमी वागतले जाल्यार जेजून जशी आमकां ही आज्ञा दिल्या, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. तरीच कृपा आमकां दी म्हूण मागुया. आनी जेजूचें शुभ वर्तमान आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान आनी आमचे वागणुकेंतल्यान, भोव करून दुसऱ्या लोकां सवें आमचे वागणुकेंतल्यान आमी तें परगटूंक कृपा मागुया. गायन घेऊया C20, पेज नंबर 36. C20. Kalvaraco yon unon bapa vedice porot atansata dusos mogal put tobe toitra mogal bapa Doya Lundre Ipetoni Manuntunge Ipetoni Manuntunge Mogal Bapa Doya Lundre Ipetoni Manuntunge Ibetoni Manuntunge. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावोवच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो, कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपरणाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक करिवेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. तुमी ह्या संवसाराचे न्हय पूण तुमकां ह्या संवसारांतले हांवें वेंचून काडल्यात. आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां आनी जेजून आमकां वेंचून काडल्यान देखून जेजूचें शुभ वर्तमान सगळ्याक पावोवंक आमची जबाबदारी पाळूंक आमी तयार आसा. देखून सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या. भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवासान ओरोनांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकातिका. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या. भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या. प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ.
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. लोकसभेचे वेंचणुके पासत मागणे. आबा बापा, तुवें आमकां आपल्या मोगान रचल्यान तुजोच मोग आनी हुस्को आमच्या काळजान घाल्यात. तूं महान आनी पदवेदार देव. आमच्या जिविता पासत आमी तुका दिनवासतांव आनी आर्गां दिता. बापा, तुवें आमकां तुज्या मोगाचे सृश्टीचो आनी रचनेचो अधिकार दिला. ताका सांबाळूंक आनी मोगान वाडूंक एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवंक तूं आमकां सदांच उलो मारताय. बापा, तूं आमच्या कुटुंबाचो दोनी तसोच राष्ट्रांचो आनी सरकारांचोय तूं दोनी जावन आसा. तुवें इस्रायल परचेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली. तूं आमचो राखणदार आनी गोंगडी जालोय. आपस्वार्थी आनी मनीसपण नासलेल्या प्रशासनाच्या चोपक्यांतली आमकां निवार. आमच्या भुमीचो इदवास करतात. आमच्या गिरेस्त दायजाचो इबाड करतात. वर्सां काळांचो आमचो एकवट तुटयतात आनी आमच्या काळजांनी भिरांत घालतात. तसल्या पक्षांच्या चोपक्यांतली आमकां सुटका फावो कर. ह्या वेंचणुकेन आमी आमचें मोलादीक मत घालतना तूं जा आमच्या गिन्यानाचो उजवाड दाखोवन दी. सायबा, आमकां बरे फुडारी जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले, तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयलेल्या वाटेर चलतले. तसले फुडारी वेंचून काडूंक आमकां स्पश्ट करून दाखोवन दी. आमकां जागृत कर सायबा, की आमी जावन आसा म्हूण एक भावार्थाचो समुदाय आनी आमचें आपोवणें जावन आसा जावंक ह्या संवसारांत उजवाड. आमकां जागृत कर सायबा. आमचे हात जे आमी मागण्यांत उबारता ते सोकला हाडून जाणवायेन मत मारूंक आनी हेच भाशेन आमी आमचें मोलादीक मत घालपाचें कार्य पाळूंक आमकां गिन्यानान भर. आमचो शिक्को मारून आमचो फुडार, आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक आनी तेच भाशेन आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण थीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा. आबा बापा, नेहेमियस ह्या साद्या मनशाचें मागणें तुवें आयकलें. आमकांय तुजी दया दाखय आनी आमचें मागणें आयकून घे. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गोंयच्या पुता सान जोसेफ आसा. गोंयच्या सायबा सान फ्रांसीस शावियेरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. गायन घेवया F3 पेज नंबर 86. F3. देवांका जाय देवाचो मानता, बाबार्थ सोता सोत मानता. बाबार करताय देणे क्रिस्ताचे संसार